नमस्कार. आता आमगेलो ट्रस्टाची भटकळचे मानेस्त पवन पै हांनी फूड सेफ्टी कंप्लायन्स अँड लेबलिंग मॅन्डेट्स विचाराबद्दल तुमकां माहिती दिवच्या आसाची हांकां विश्व कोंकणी केंद्र आणि वर्धनी संस्थे वतीन वेदिरी स्वागत करता आसा. तशीची हांगेले ल्हानशेक वळख कोन्न दिवका म्हणून रक्षा शेणे हांकां विनंती करता. धन्यवाद लक्ष्मी. परतून एक पटी सर्वांक स्वागत. मुखारी सेशनाचे सोयरी जावन आसाची पवन पद्मनाभ पै, एडमिनिस्ट्रेटर श्री लक्ष्मी नरसिंह राईस अँड ऑयल मिल कंपनी एल.एन.आर. मिल भटकल. पवन पै हांगेले सेंट एलोशियस कॉलेज दकोनू बॅचलर्स ऑफ सायन्स पदवी प्राप्त आसा. तशीची फूड एनालिसिस अँड क्वालिटी अश्युरन्स डिफेन्स फूड रिसर्च लॅबोरेटरी मैसूर दकोनू पोस्ट ग्रॅज्युएट पदवी प्राप्त आसा. इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नॉलॉजी CFTRI मैसूर दुकोनो सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्लोर मिलिंग टेक्नॉलॉजी कंप्लीट करून आसाची. पवन पै हांगे लुपलेद्दी डी विजयाराव अवॉर्ड ऑफ द इयर 2016 डिफेन्स फूड रिसर्च लॅबोरेटरी मैसूर हांकां फावो जाल्लेलो आसा. शिवाजी रोलर फ्लोर मिल ब्रॉन्झ मेडल फॉर द इयर 2019 इंटरनॅशनल स्कूल फॉर मिलिंग टेक्नॉलॉजी CFTRI मैसूर हांकां फाव आसा. पवन पै हांगेले बायोटेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट सेंट अलोशियस कॉलेज मंगळूरांतू मेंबर टू दी बोर्ड ऑफ स्टडीज हांतू नॉमिनेशन जाल्लेलो आसा. 2022 कॅनरा कॉलेज सोसायटी कुमटाचे मेंबर म्हणून नॉमिनेट जाल्लेंची. पवन पै हांगेले 2024 गौड सारस्वत ब्राह्मण कल्याण सेवा समिती भटकल हांतू मेंबर म्हणून नॉमिनेशन जाल्लेलें. आज आमगेल हे स्केल अप वर्कशॉपांतू सुमार एंटरप्रेनर्स फूड रिलेटेड फिल्ड्सांतू बिझनेस सेटअप करता आसाची. तांकां फूड सेफ्टी आनी लेबलिंग एक मुख्य विशय. सो फूड सेफ्टी कंप्लायन्स अँड लेबलिंग मॅन्डेट्साचे विशयारी मार्गदर्शन दिवच्याक हांव पवन पै हांकां वेदिकेर आमंत्रीत करता. सर्वांग नमस्कार. प्रथम जावनु कुलदेव शांतिर कामाक्षी रामनाथ देवाक नमस्कार करता. इष्टदेव आमगेलो मंजुगुणी वेंकटरमणू देवाक नमस्कार करता. आमगेले गुरुवारी हांकां नमस्कार करता. जो हांव शिकून आयिल्लो आसा आनी अनुभविल्लो आसा तुमगेले तराक हांव एक दवरच्याक प्रयत्न करता. तशीची एक फस्ट डिस्क्लेमर, जो आयज कंटेंट आसा पळय प्युअरली एज्युकेशनल पर्पजाक मात्र. हांव खंयचे ब्रँड नेम घेतल्यार ते तुमी कोट अन कोट करचे ना म्हाका. आनी आशिल्ले फॅक्ट्स मात सांगतालो हांव, खंयचे ब्रँडार एक एलिगेशन घालना. आनी हांव कसो चूक केल्यार उलयता आसतना तुमगेले क्वेश्चनाक आन्सर करचे जालें ना जाल्यार हांव रेफर करून गेट बॅक करता तुमकां. कसो चूक जाल्यार तूं म्हाका माफ करता. ओके, सो स्टार्ट करता. आयज म्हागेले विशय फूड सेफ्टी कंप्लायन्स इन लेबलिंग मॅन्डेट्स म्हणून. म्हळ्यार तुमगेले बिझनसाक एक फूड रिलेटेड तुमकां एक गायड करचे हांव प्रयत्न करता. एक बिझनसाक कसो कसो जावका तुमकां एसेन्शियल गायडलायन्स. ओके, नेक्स्ट स्लायड करा. सो टेबल ऑफ कंटेंट्स आज ब्रीफ जावन तुमकां आमगेले देशांतू फूड सेफ्टी रिलेटेड कायदो कसो कसो आसा. तुमगेले एक व्यापाराक खंयचे नमून लायसन्स तुमकां घेवका पडटा. तशीची एक जनरेशनल डिफरन्स, एक 10 वर्सां मागशी एक फूड तुमी डेवलप करता जाल्यार आत्तां डेवलप करता जाल्यार तुमी कसो कसो विशय तुमी माथ्यान दवरून घेवका. आनी एक लेबल्स म्हळ्यार ब्रँडाचे लेबल्स कशे वाचचे म्हूण हाजे बघ हांव तुमकां एक ब्रीफ जावंक घेवन म्हाका जो गोत्ता पळय तुमकां सांगच्या प्रयत्न करता. ओके, सो नेक्स्ट स्लायड. म्हळ्यार फस्ट विशय आमकां डू वी नीड म्हळ्यार आमकां फूड सेफ्टी कायदो जावका की आमी विचारचें. हांव आमगेले फॅमिली बिझनसांत आयिल्ले तेन्ना म्हाका म्हालगड्यान मस्त रेजिस्टन्स केलें. तूं कसो मरे फूड पुरा उलोवंक घेवन थंग घेवन आमकां त्रास दिता. मस्त रेजिस्टन्स जालें म्हाका. आमगेले हांव 4th जनरेशन बिझनसांत आसा आमगेले जनरल म्हळ्यार किराणी वेर आमगेलो. बट मस्त म्हालगड्यान म्हाका रेजिस्टन्स केलें. हें पुरा करनाका, तुम चेडूं पुरा आमकां त्रास दिताची डेली ऑपरेशन्सांतू आमी पुरा हें कोरून येयल्लेची म्हण मस्त म्हाका रेजिस्टन्स जाली. बट क्रमेण हांव आय वॉज सक्सेसफूल तांकां कन्विन्स करच्या की एक फूड सेफ्टी पॉयंटार आमी धंदो चलोवपा पडटा. आमगेले एक एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी आमी मेंटेन करपा पडटा म्हणून दे आर हॅपी नाव. आनी तांणी मागीर बाकी कोण आसाचे आजूबाजू तांकां मस्त प्रमोट करताची की तुमगेले फॅमिलीन तूं
पोरा लोक CA इंजिनियर जाताची एक कॅन्डिडेट फॅमिली बिझनेसान तुम्ही एक फूड रिलेटेड उरल्यारी सो एक बॅकबोन तुमकां स्ट्रॉंग जाता खंयसर प्रॉब्लम्स आयल्यार तुमकां पायवट करचें इजी येता म्हूण आमगेले पेरंट्स मस्त लोकांक सांगताचे सो तें खुशी विशीं पण आमगेलें इंडियन क्युझीन कसो आसा इट्स हायली डिफरन्शिएटेड रायट एवरी 100 किलोमिटर्स तुमी गेल्यारी तुमगेलें इंडियन क्युझीन चेंज जाता वता बायींग पॅटर्न्स चेंज जाता वता सो एक पॅन इंडियाक तुमी एक प्रोडक्ट डेवलप करता म्हळ्यार इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टास्क आनी आमकां फर्मेंटेशन प्रोसेस जो आतां इडली करसना पोळ करसना फर्मेंटेशन ड्रायींग नाव सॉर्टिंग ही पूर आमी एज ओल्ड ट्रेडिशन आमी प्रॅक्टीस करून आयिल्ले सो वी आर सायंटिफिकली सावंड कम्युनिटी बट नॅक्स्ट आमी कशी घेवन वचची म्हण आमी पळोवपा पडटा एक एग्जाम्पल आमी घेवीत एक आतां होम प्रोडक्ट इंडस्ट्री म्हणटा नावे होम बेकर इंस्टाग्राम बेकर्स पुरा मस्त लोक येता सचित पुरा एक एग्जाम्पल घेवया तुमी एक गरम मसाला पावडर की नावे एक लोणच्याचें एक तुमगेलें एक प्रोडक्ट आसा ओके सो तुमी स्टार्ट करताची तुमकां बरें रेस्पॉन्स मेळटा तालुका लेवल जाताचे नावे टेंपल कम्युनिटी लेवल तालुका लेवल जाताचे हागोर तुमगे फॅमिली सपोर्ट करून तुमी एक पावच हाणगेन सील करून हागोर तुमी विकच्या स्टार्ट करताची स्लोली इट बी गोईंग टू डिस्ट्रिक्ट लेवल सो अशें चलता आशिल्लें तेन्ना वन फायन डे तुमकां एक नोटीस येता म्हणलें का की तुमगेलें फूड सब स्टँडर्ड आसा ना अडल्ट्रेटेड आसा म्हणून सो तशें जालें तेन्ना इमॅजीन द कॉन्सिक्वेन्सीस म्हळ्यार पॉयंट नंबर 4 आमी आसा मॉनिटरी आसा तुमी एक ड्रीम दवर न्हू एक ब्रँड तुमी डेवलप करसना ऑल ऑफ अ सडन तुमकां एक रेग्युलेटरीची एक तुमकां एक नोटीस आयली तेन्ना युअर ड्रीम म्हळ्यार मस्त कश्टा विशय ही पायवट करची सो असल विशय आमी कशी सॉल्व करिता आतां महाराष्ट्रांत तुमी येता खंयचे न्यूज पळया थंय श्री तुकाराम मुंडे म्हणून एक IAS ऑफिसर आयिल्लो आसा ही इज हेडींग द फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एक म्हयन्या मागशी एरकनटाचे ऑलमोस्ट 40 गाडी ताणें धरली ज्यो हांगच्यान आमगेले कोस्टल बेल्टांतल्यान गेल्ली तशीच मेजर फूड लायसन्सीस खंयचे रेस्टॉरंट वचा तांगेले पुरो ताणें लायसन्स सस्पेंड करतास सो आमगेले घराचार पळय असल खंय पूण मनुश्य आमगेले स्टेटाक आयले म्हळ्यार अर्द आमगेले ज्यो धंदो आसा पळया अर्द बंद जाता बिकॉज आमी एक सबस्टँडर्ड की एडल्ट्रेशन आसा पळय हें आमकां नॉर्मल जावंक गेलां आमगेले इंडस्ट्री भितर सो हें रिजन हें आमी कशी फेस करता म्हळ्यार फूड सेफ्टी कॉम्प्लायन्स म्हळ्यार आमी ज्यो मिनिमम जावका पळय एक आमगेले वेर चलोवच्याक एक फूड इंडस्ट्री चलोवच्याक ते मिनिमम आमी एक फॉलो करपा पडटा फर्स्ट पॉयंट येता आसा अकावंटेबिलिटी म्हळ्यार एक ब्रँड तुमी डेवलप करसना सो तांगेले एक वॅल्यूज आसा तांणी अकावंटेबल आसाची तशी जी ते अकावंटेबिलिटी फॉर द सो मेनी इयर्स आशिल्ल्याक ताणें ट्रस्ट गेन केले एक मार्केटांत सो आतां आमी फूड सेफ्टी कॉम्प्लायन्स करता म्हणून जाल्यार कशी अचीव करीत ओके देर आर 5 पिलर्स बेसिकली जावन ओके क्वॉलिटी एश्युरन्स येता खंयचेय तुमी एक प्रोडक्ट डेवलप करता जाल्यार रॉ मटेरियल प्रोक्युरमेंटल्यान तुमी प्रोडक्शन स्टेजांतल्यान तुमी एंड पॉयंट एक कस्टमर घरा वचून ओपन करे ते पॅकेट ओपन करे वरीक सो सेम क्वॉलिटी जो तुमी अकावंटेबल तुमी एक वॅल्यूज दिवका म्हण आसाच पळया ते कॅरी करपा पडटा सो खंयचे कारणाक कंटामिनेशन जाल्यार नावे अशी खंयचे प्रॉब्लम जायना अशी सो पॉयंट 1तल्यान प्रोक्युरमेंटल्यान तुमगेले कस्टमर वचून पाव वरीक आसा पळया त्या क्वॉलिटी मेंटेन करची क्वॉलिटी एश्युरन्स आनी कंट्रोल ओके सेकंड तुमी एक लायक क्वॉलिटी प्रोडक्ट डेवलप करताची सो तुमी ते लेबल करपा पडटा म्हळ्यार कंज्युमराक तुमी रीच जावका कशी रीच जावी तर एक प्रॉपर ब्रँड लेबल करका एडवर्टायज करका आनी ज्यो भितर कंटेंट्स आसा तातूंत ते तुमी कम्युनिकेट करका एक पण ते कम्युनिकेट केले म्हळ्यार कस्टमराक तुमी इजी जावन रीच येताची ओके थर्ड फूड रेग्युलेशन्स आमगेले देशांत तो खंयचे एक तुमी प्रोडक्ट घेतल्यार ताका कायदे म्हळ्यार उरता आतां एग्जाम्पल हांव सांगता तुमकां मॉइश्चर कंटेंट ओके फ्लावर म्हळ्यार पीठ मैदा ना आटांत गव्हर्मेंट स्पेसिफाय कसं म्हणटा तुमी 14% वरीक मॅक्झिमम दिवेता म्हणटा मॉइश्चर बट तुमगेले तुमकां बरे क्वॉलिटी दिवका कोणा नाका म्हणटा तुमी 10% वय दिवीत बट मॅक्झिमम लिमीट कसो आसा 14% वयर तुमकां मॉइश्चर कंटेंट मेळ्ळें म्हळ्यार सो तुमकां लिगल एक्शन्स नावे तो नोटीस पटयता सो तशी क्वॉलिटी फूड रेग्युलेशन्स स्टँडर्ड्स कशी आसात तेजे प्रकार तुमी मेंटेन करपा पडटा नेक्स्ट तुमचे येवचे रिकॉल म्हळ्यार हे आमगेले देशांत तो मस्त कमी जाल्लो आसा एग्जाम्पल तुमकां मॅगी लोकांनी एक रिकॉल पटयलें इन 2015 सो एंटायर तांणी नूडल्स कंटामिनेशन जाल्ले लेड कंटामिनेशन ते पुरा नूडल्स तांणी वापस घेतले सो बट फॉरेन कंट्रीसान केल्यार ऑन डे बेसीस रिकॉल्स जाता बट आमगेले देशांत रिकॉल म्हळ्यार कॉन्सेप्ट गोत्तू ना सो एकच आमकां गोत्त आशिल्लें मॅगी नूडल्साचे मात्र 2015
ओके. सो नेक्स्ट आतां चलतीन तशिल्ले ट्रेजेबिलिटी आनी ट्रान्सपरन्सी म्हळ्यार कंज्युमर आमकां ब्रँडांतल्यान कसो एक्सपेक्ट करता. सो हें ब्रँड एथिकल आसा की ना, तो फोर्स्ड लेबर यूज करता की कसो न्हय, ना स्मगल कोण रॉ मटेरियल्स घेता की कसो न्हय. सो त्यावय डिटेल्स आसा पळय आतां कंज्युमर म्हळ्यार तो विचारता आसा तुगेलो ब्रँड हांव यूज करता म्हळ्यार यू शूड बी ट्रान्सपरंट म्हणून. आनी ट्रेजेबिलिटी म्हळ्यार वन स्टेप अहेड वन स्टेप बॅकवर्ड म्हळ्यार तुमी खंयचेय पॉयंटार एक रॉ मटेरियल खंयच्यान आयली नावे फिनिश्ड प्रोडक्ट नेक्स्ट पॉयंटाक खंय वता आसा हें तुमी ट्रेजेबल करच्याक तुमगेली प्रॉपर डॉक्युमेंट्स उरता. सो दीस 5 पिलर्स तुमी फॉलो केले म्हळ्यार तुमगेलो एक ब्रँड आसा पळया फूड सेफ्टी कॉम्प्लायन्स अचीव जावच्याक साध्य आसा. ओके. नेक्स्ट स्लायड. 5 की कॉम्पोनंट्सांतू आमी जस्ट 2 कंपोनंट्स पळया फूड लेबलिंग आनी फूड रेग्युलेशन्स आमी थोडेची इन डीप स्टडी करची. ओके. सो FSSAI म्हणलें ह्याच स्लायडाचें नेम हें. पण इंडिपेंडन्स जावच्याक फूड एक कानून नाशिल्लें आमगेल्या देशांतू. एग्जाम्पल तुमकां सांगता म्हळ्यार प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आशिल्लें, दुदाक मिल्क एंड मिल्क स्टँडर्ड्स आशिल्ली, फ्रुट्स एंड वेजिटेबल ऑर्डर्स आशिल्ली, तशीच मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर आशिल्ली. एक युनिफाईड लॉ म्हणून नाशिल्लें अँड ऑल दोज लॉज वेर म्युनिसिपालिटी स्पेसिफीक ना स्टेट स्पेसिफीक आशिल्ली. खंयची एक ब्रँड तुमी पॅन इंडिया करता म्हळ्यार कर्नाटकाक दुसरो म्हणून लायसन्स, बॉम्बेक दुसरो म्हणून लायसन्स आशिल्ली. सो हें मस्त आमकां प्रॉब्लम जाता आशिल्ली. तेन्ना हे पुरो लॉस पर्ज जावंक गेलो इन 2006 FSS 2006 एक्ट म्हणलें येता. अँड फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स एक बॉडी फॉर्म जाता अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर. सो अंडर हें बॉडी FSS एक बॉडी येता आनी पुरा देशाचे फूड रिलेटेड कानून आसा पळया हें बॉडी सांबाळता. ओके. सो फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स हांणी जबाबदारी घेता ताची. सो तेन्ना डिफरंट लॉस आशिल्ले पुरा पर्ज जावंक गेन वन नेशन वन फूड लॉ येता फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स. ओके. सो हांगेल जबाबदारी कसो न्हय 4 जबाबदारी हांकां. फर्स्ट स्टँडर्ड सेटींग. सो एक्सपर्ट माइंड्स हॉट सायंटिस्ट पुरा कसं करताची पॅनल करून प्रत्येक प्रोडक्टाक कसं स्टँडर्ड्स करता म्हणून डिसायड करताची विथ रेफरन्स टू ग्लोबल स्टँडर्ड्स. ग्लोबल स्टँडर्ड्स म्हणून तुमकां आयकल उरतलें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ऑर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन आयकल उरतलें हांणी स्टँडर्ड्स सोडताचे. सो हे स्टँडर्ड्स ताणें रेफरन्स घेवंक गेलो आमगेल देशाक कसं जावका. एग्जाम्पल अमेरिकाचे US FDA म्हणून आसा, युरोपियन स्टँडर्ड्स दुसरो आसा, तुमकां अरबीक कंट्री गेल्यार हलाल स्टँडर्ड्स येताची. सो आमगेल देशाक FSSAI कसं करता ते रेफरन्स घेवंक गेलो आमकां कसं जावका फ्लेक्झिबिलिटी दिताची स्टँडर्ड सेट करता. ओके. स्टँडर्ड सेट करच्याक नेक्स्ट कार्य तांगेल्या जबाबदारी कसं म्हळ्यार लायसन्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन. लायसन्सिंग एंड रजिस्ट्रेशनांतू आतां तुमी एक फूड बिजनस ना फूड रिलेटेड बिजनस तुमी कॅरी ऑन करता म्हळ्यार तुमकां हें लायसन्स दिता. आतां मस्त लोकां कन्फ्युजन आसा की म्हळ्यार आमी होम प्रोडक्ट विकताची, आमी इंस्टाग्रामार केक शॉप चलयताची, वॉट्सॅपार आमी केक शॉप चलयताची. सो आमकां हें पुरो लागपणा म्हण घेवन मस्त मस्त लोकांक म्हणटा हें पुरो मिसकन्सेप्शन मस्त लोक आसा. बट एक कशी आसा की म्हळ्यार हें लॉ तुमी एक पॅकेट बिस्कीट वय विका तुमी FSSAI अंडर येताची. आनी एक एग्जाम्पल आमगेले पर्तगाळेंत पयर एक फंक्शन जाली शारदा पंचस्तमाचो. थंय व्हड फंक्शन आशिल्ली ती मठांतू. बट अशी हांव किचनान विजीट केलो. किचनान विजीट केले तेन्ना त्या किचनान ताका FSSAI सर्टिफिकेट आशिल्ली. म्हळ्यार हें लॉ कशी आसा म्हळ्यार देवाक वयसवणा. सो तुमी देवाल प्रसादा कावंटर जेवा भोजनशाल जेवा प्रत्येकाक तुमी लायसन्स घेवका पडटा. हें आमकां मस्त लोकां विशय गोत ना प्रसाद करताची बट इट्स नॉट FSSAI कंप्लेंट. सो प्रत्येकाक आतां जे सर्टिफिकेट मेळटा ताका वयताना एक सर्टिफिकेट दिता भोग सर्टिफिकेट म्हण घेवन ब्लिसफूल हायजीन ऑफरिंग टू गॉड म्हण घेवन हें सर्टिफिकेट प्रसाद अकाउंटान पळोवन हें सर्टिफिकेट डिस्प्ले करता उरता. सो आमकां विशय गोत ना मस्त लोकांक गोत ना विशय. बट अशी हांव म्हणचें म्हळ्यार कोण्णा होम प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरर जेवा everyone should take FSSAI license. नावे तुमकां फाल्यां लीगल प्रोसिडींग्स की फायन भरच्याक तुमी रेडी उरका. सो कशें तुमी कितले GSTक तुमी इम्पोर्टन्स दिता पळय तितलें दिवका म्हणा थोडे पूण इम्पोर्टन्स दिया म्हणचे. ओके. नेक्स्ट एक पण लॉक जालें तांणी तुमकां लायसन्स दिताची. लायसन्स दिवच्याक दे वील स्टार्ट इम्प्लिमेंटींग आनी कशी लॉ करता म्हळ्यार ही लॉ फॉलो जाताच की ना तो मॅन्युफॅक्चराक दिल्ली पार्टी फॉलो करताच की ना म्हणून सर्वायलन्स करताची. आनी नेक्स्ट तांगेले 4th जबाबदारी पब्लीक हेल्थ इनिशिएटिव्स. पब्लीक हेल्थ इनिशिएटिव्सांत तांणी अवेरनेस क्रिएट करता आसची.
सो आम्ही खंच नमून फूड खाता असाची इज इट सेफ नावे पोर्शन साईज आता म्हणता तुम्ही त्याल कट ऑफ करका ओबेस डायबिटीक सो पोर्शन साईज मेंटेन करका म्हणजे पब्लिक ಅಂತ अवेअरनेस क्रिएट करताची तुम्ही ऐकलं उरतले ईट राईट ईट सेफ कॅम्पेन म्हणून ऐकलं उरतले मस्त त्यांनी गव्हर्मेंट पोर्टल सारी पब्लिक ಅಂತ अवेअरनेस क्रिएट करता असाची तशी जी सेकंड एक अवेअरनेस हाडले रूको म्हणून हाडले रियूज्ड रिपर्पस्ड यूज कुकिंग ऑयल आता एक्झाम्पल तुम्ही खंयचे तेल फ्राय करून घेनो फ्राय केल्ले ऑयल कसं करताची रिपीटेडली फ्राय करताची बट कशी आसा की म्हळ्यार दोन हेल्थ पर्स्पेक्टिवार एक 2 की 3 पण तुम्ही फ्राय केले नंतर ते ऑयल तुम्ही यूज करचे ना ओके तुम्ही ते ऑयल उडयल्यार वे कसं जाता म्हळ्यार एनवायरमेंटल हजार्ड जाता सो गव्हर्मेंटान कसं केला ताका तांणी ते ऑयल आनी वापस प्रोक्यूर करून घेनो एविएशन फ्युलाक घालच्याक तांणी प्रयत्न करता ताची सनप्युअर म्हळ्यार ब्रँड ऐकलं उरतले तुम्ही हांगा पुरो चालती आसा तांणी तांगे पडू भितर एक प्लांट आसा सो देर दे हॅव स्टार्टेड दिस M11 म्हणून घेनो प्लांट तांणी ऑलमोस्ट कोस्टल बेल्टांतल्यान पुरा हॉटेल इंडस्ट्रींतल्यान तेल घेवन घेनो जो यूज केले तेल आसा पुरा ते कलेक्ट करून घेनो एविएशन फ्युलाक यूज करता ताची सो रूको म्हणले अनेक कन्सेप्ट हाडले तांणी सो हेजे बघ म्हळ्यार तुमी हेंतवय एक ऑन्टरप्रोनर दाखोवता इन केस तुमकां इंट्रस्ट जाल्यार ते ऑयल प्रोक्युरमेंट तुमी लायसन्स घेवन न्हू ते ऑयल कलेक्ट करून घेनो सो त्या कंपनीक सप्लाय केल्यार तुमकां एक गुड अमावंट मेळटा सो अशी तांणी पब्लीक सेफ्टी अवेअरनेस मस्त क्रिएट करता ताची नेक्स्ट लायसन्स आमी एका कशें एप्लाय करचें म्हूण शिकया तुम्ही FSSAIच्या वेबसायटार गेल्यार तुमकां एक देखान FOS म्हणटा फूड सेफ्टी कॉम्प्लायन्स सिस्टम एक लोगो दिसता हांवें एप्लाय लायसन्स म्हणून दिसता सो तुमी ते क्लिक करच्याक तुमकां एक वेब पेज ओपन जाता सो गव्हर्मेंटान आसा पळया तत्काल लायसन्सिंग म्हणून सुरू केल्लें पयलीं कशी आशिल्ली की म्हळ्यार लास्ट इयर वरीक एक लायसन्स मेळका म्हळ्यार तुमकां मस्त त्रास जाता आशिल्ले मिनिमम 1 म्हयनो वता आशिल्ले आतां एक्झाम्पल तुमकां एक डिस्ट्रिब्युशन घेतलें म्हणलें का कोकोकोलाचें नावें एक वेल नोन ब्रँड ते तुमकां FSSAI लायसन्स असल्यार मात्र तुमकां बिल करता नावें तुमकां बिल्लींग जेन्ना तांगेल्या सिस्टमान तूं हांगा कसं येता आशिल्लें मरे पुरो गोडान करता एग्रीमेंट करता बट फूड सेफ्टी लायसन्स हागेले उरना सो तेन्ना एक म्हयनो वरक डिले येता आशिल्ले सो ईज ऑफ डुईंग बिजनस अंडर गव्हर्मेंटान कसं केलें तत्काल लायसन्स हाडलें तत्काल कसं म्हटल्यार सेम डे तुमकां लायसन्स मेळटा फूड सेफ्टी लायसन्स बट कसं उरका म्हळ्यार तुमगेले जो फूड कॅटेगरी आसा पळय हाय रिस्क फूड कॅटेगरीन उरचें ना एक्झाम्पल तुमगेले रिटेल स्टोर घेवयता नावे गोडान्स घेवयता ही पुरा आनी डॉक्युमेंट्स पुरा डिजिटल अवेलेबल आसल्यार सेम डे भितर लायसन्स येता नेक्स्ट लायसन्सिंगान 3 पार्ट आसा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन सेकंड स्टेट लायसन्स आनी सेंट्रल लायसन्स हांगा तुवें मस्त कन्फ्युजन आशिल्ली बट फ्रॉम एप्रील 1, 2026 तिन्ना नमून लायसन्स त्यावेळी थ्रेशोल्ड म्हळ्यार तुमगेलें टर्नओवर लिमिटा वयर अप टू 1.5 CR तुमगेलें टर्नओवर आसल्यार तुमकां जस्ट रजिस्ट्रेशन घेवका फ्रॉम 1.5 CR टू 50 CR आसल्यार तुमी स्टेट लायसन्स घेवका एबोव 50 CR आसल्यार तुमी सेंट्रल लायसन्स वचका बट तांतवय डिविएशन्स मस्त आसा एक्झाम्पल तुमी आतां पुरो कॉमर्स पुरो लोक ऑनलायन बिजनस स्टार्ट करता आसाची ऑनलायन बिजनस तुमगेले कितले टर्नओवर वरो तुमी सेंट्रल लायसन्स तुमी एप्लाय करपा पडटा हें गोत्तू उरका कित्याक म्हळ्यार मस्त लोक एप्लाय करनाची कडेक थंय रिजेक्ट येता तांगेले एप्लिकेशन्स आनीक कॉमर्स ऑपरेटर्स तुमी आतां हांगा तुमकां दिसतालें हांगा कॉमर्स म्हण न्हू ट्रेड रिटेलांत तो पळय हांगा इंडियांत कशी आसा म्हळ्यार आतां एक्झाम्पल तुमी एक टायड पावडर घेया खंयचे एक आर्टिकल बिस्कीट घेया अंगडीचे कसं करता खंय कमीन मेळटा डिस्ट्रिब्युटरान कमीन मेळटा तुवें ऑनलायन ऑर्डर करता आनी तेची आयटम हांगा घेवन अंगडींत विकता ओके सो तेन्ना कसं येता तुमकां ट्रेड रिटेलर आनी होलसेलर आनी डिस्ट्रिब्युटर हाजे तुमी सिलेक्ट करून घेवंक उरता सो हें मस्त लोक हांगा चुकताची KOB म्हळ्यार कायंड ऑफ बिजनस ओके तुमी पोर्टल ओपन करच्याक फस्ट तुमकां लोकेशन विचारता तुमी खंय स्टेटांतल्यान आसाची म्हणून नेक्स्ट हे पेज वचेर तुमकां कायंड ऑफ बिजनस म्हळ्यार तुमगेलो बिजनस तुमी पयलीं अर्थ करून घेवचो पडटा खंयच परवी वंडर आसाची आयदर युअर मॅन्युफॅक्चरर की तुमी ट्रेड रिटेलांत आसा की फूड सर्वीस की नेक्स्ट हेड ऑफिस म्हळ्यार तुमगेले एक फॅक्टरी आसा विथ 2 प्रिमायसीस ओके तेन्ना एक प्रिमायसीस कसो येता एज अ हेड ऑफिस येता तेन्ना ताकूय तुमी एप्लाय करपा पडटा आनी एक प्रिमायसीस अंडर मॅन्युफॅक्चरींग येता सो हेड ऑफिस जो लायसन्स आसा तुमकां सेंट्रल अंडर येता आनी मॅन्युफॅक्चरर आसा तुमगेले टर्नओवरा वयरी तुमकां स्टेट की सेंट्रल लायसन्स येता ओके कायंड ऑफ बिजनस तो म्हळ्यार KOBन तो मल्टिपल म्हळ्यार आतां तुमगेलें मॅन्युफॅक्चरींग उरता बट तुमगेलें एक कावंटर येता फॅक्टरी आउटलेट म्हणून तेन्ना तुमी सिलेक्ट करसन कसं करता मॅन्युफॅक्चरींग घेवका प्लस रिटेलर घेवका पडटा म्हळ्यार मल्टिपल KOBs तुमी सिलेक्ट करचे ऑप्शन्स आसा ओके सो एक पण तुमी
कायंड ऑफ बिझनेस तुमगेले जेल म्हणजे तुमगेले बिझनेस तुम्ही अर्थ करून घेवका खंय खंय तुम्ही एलिजिबल आसाची म्हणून आता देवस्थानाक म्हणून देवस्थाना पुरा क्लब नावे कॅन्टीन आणता ताची ओके नावे तुमकां रेस्टॉरंट तुम लायसन्स घेवका पडटा तांतू ते तुम्ही सिलेक्ट केल्यार तुमगेले हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व दीस अ व्हेरी मेजर स्टेप हांगा मस्तलोक चुकताची हे चुकून कडेन नोटीस येता आमकां लायसन्स येवच्याक आमकां एलिजिबल उरनाची आतां एग्जाम्पल हांगा डिस्ट्रिब्युटर म्हणा डिस्ट्रिब्युटर सिलेक्ट केल्लो उरना तो होलसेलर मात सिलेक्ट करता आनी एजन्सीस डील करता उरता सो फूड सेफ्टी ऑफिसर येता लायसन्स पळयता ताका लायसन्स उरना सो हें तुमी मस्त केअरफुली हँडल करका पडटा नेक्स्ट स्लायड नेक्स्ट येवची एक पंत कायंड ऑफ बिझनेस जाले नंतर फूड प्रोडक्ट कॅटेगरी सो ऑलमोस्ट 21 फूड कॅटेगरी आसाची आतां आमगेले रायस मिल्ला सो आमी कॅटेगरी खंयचे सिरियल्स नंबर 6 सिरियल्स आनी ताची सिरियल्स आनी पल्सस हांत आमी कसं सिलेक्ट करता रायस आमी डील करताची रायस म्हळ्यार सब कॅटेगरी रायस येता 6.1 6.2 6.3 ओके रायस सिलेक्ट करता आमी दाल डील करता सगळे दाल सिलेक्ट केले उरका आनी आमी पीठ आटा फ्लावर मैदा फ्लावर हें आसल्यार ते पूर आमी सब कॅटेगरी आमी सिलेक्ट केले उरका पडटा इन केस आमी सिलेक्ट केलें ना आमगेले फर्मान थोडी इश्यू जाली कशें जालें म्हळ्यार आमगेले एक फर्म 3-4 डिविजन आसा एक सुपर मार्केट आसा होलसेल आनी डिस्ट्रिब्युशन आसा आनी दिसांनी एक मॅन्युफॅक्चरींग युनीट आसा आमी सुपर मार्केट रिटेल आनी डिस्ट्रिब्युशनान तूं पुरा नमूने आमी FPC सिलेक्ट केल्ले उरताले ऑलमोस्ट एक 16 टायप ऑफ FPC ते ऑपरेटरान कसं केलें म्हळ्यार मॅन्युफॅक्चरिंगाक वयता ताणें सेम FPC लाग केले आमगेले रायस मिल्ला बट तो लायसन्स इश्यू जाल्या नंतर इन्स्पेक्टर येता आनी सांगता की तुमगेले रायस मिल्लान तुमकां टोमॅटो सॉस मॅन्युफॅक्चरींग एलिजिबल जाल्लो आसा आनी नूडल्स तुमी करताच म्हणून हांगा पुरो सिलेक्ट केला म्हणटा सो FPC वय तुमी मस्त इम्पॉर्टंट पळोवंगेन करका पडटा एक KOB सेकंड FPC तो जो तुमी आयटम डील करताची ताजे प्रकार तुमी एलिजिबल जाल्लो उरका आनी ते तो लायसन्स चेक करता आसतना ते FPC तांकां दिसका की हो हे प्रोडक्ट आसा ते डील करता आसा म्हणून आतां तुमी एक सुपर मार्केट घेतलाय सुपर मार्केटान जनरली जावं गे न्हू तुमी FMGC प्रोडक्ट्स विकताची दाल्स विकताची ताका पुरो तुमी एलिजिबल उरता नेक्स्ट एक फ्रिजा काउंटर येता दूध विकचे सुरू करता बट तुमकां लायसन्स डेरीचे तुमी एलिजिबल जाल्लो उरका नेक्स्ट तो मीट प्रोडक्ट्स हाडटा फीश हाडटा एग्स हाडता हे पुरो सिलेक्ट आसल्यार मात्र तो लायसन्स कंप्लायंट उरता ना हांवें दंड घालचे आमकां चान्सीस आसा नेक्स्ट आनीक तुमकां क्वेश्चन येतले इतलो पुरा कॅटेगरी उरून वय एक थोडे आयटम्स आसाची हे खंयचे कॅटेगरी फिक्स जायना सो ते आमी कसं करता म्हणून सो थंय प्रोप्रायटरी फूड म्हणलें येता 17 आशिल्ली ती आतां चेंज केल्याची तांणी प्रोप्रायटरी फूड अंडर तुमी ते प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल आतां बन्स पीठ जो हांगा बॉर्न कंपनीचे बन्स पीठ आसा असल प्रोडक्ट्स आसा पण हे खंयचेच प्रोडक्टा भितर बसना सो हक्क तुमी प्रोप्रायटरी लायसन्स घेवका पडटा KOB प्रोप्रायटरी फूड मॅन्युफॅक्चरिंगान तूं हे पुरो तुमी प्रोप्रायटरी फूड अंडर घेवका पडटा प्रोप्रायटरी फूड कशी आसा सेंट्रल लायसन्स अंडर येता हे स्टेट लायसन्सान त्या ना ह्या वय तुमी एलिजिबल करका पडटा तुमी नवीन खंयचे प्रोडक्ट डेवलप केले बन्स मिक्स नावें चकली मिक्स म्हणून आयलें ना डोसा मिक्स म्हणून आयलें ही पुरो अंडर प्रोप्रायटरी फूड येता हांगा तुमी सेंट्रल लायसन्साक वचका पडटा ओके नेक्स्ट स्लायड एक पण तुमी फूड प्रोडक्ट कॅटेगरी सिलेक्ट केले KOB सिलेक्ट केले नंतर तुमकां मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट सबमिशन येता म्हळ्यार आतां मॅन्युफॅक्चरिंगाक तुमगेले प्लांट लेआउट तुमी डिक्लेअर करका तुमगेले मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपॅसिटी कसं आसा डिक्लेअर करका पडटा तुमगेले फोटोग्राफ्स प्लांट फोटोग्राफ्स नेक्स्ट वॉटर टेस्टिंग रिपोर्ट्स ही परत तुमी मॅन्डेटरी जावंक डॉक्युमेंट सबमीट करका पडटा नेक्स्ट येवची फॉर्म 9 म्हळ्यार प्रोप्रायटरशीप लायसन्साक हें एलिजिबल जायना पार्टनरशीप आसल्यार कोण हें फूड बिझनस सांबाळता म्हणून ताजें एक डिक्लरेशन दिवका पडटा ओके फॉर्म 9 कंपल्सरी दिवका पडटा नावे लायसन्स तुमकां रिन्यू जायना नेक्स्ट येवचे फूड सेफ्टी मॅनेजमेंट प्लॅन म्हळ्यार इन केस कसं प्रॉब्लम जाली ना रिकॉल्स आयली तेन्ना कोणाक एप्रोच करका म्हणून क्लियर कट तांगेले फॉर्मॅट आसा त्या फॉर्मॅटान तुमगेलें नांव नंबर्स पुरो घालून घेवन तुमी FSMS प्लॅन तुमी डिक्लेअर करका पडटा वेबसायटीची नेक्स्ट फूड सेफ्टी ट्रेनिंग आनी सर्टिफिकेट फास्टॅग म्हणटाची हे वय मसलो कोंक गोतना कोवीड टायमार गव्हर्मेंटान एक नवीन रूल हाडले की जो फूड बिझनस ऑपरेटर आसा तांगेले फॅक्टरीन तूं एक ट्रेंड पर्सन उरका सो हे ट्रेनिंग गव्हर्मेंट प्रोवायड करता आसा ऑफलायन ट्रेनिंग जाता आसा हांगा मस्त स्कॅम्स पुरो जाली बट रायट नाव इट्स कंप्लीट ऑफलायन ताका एग्जाम्पल तुमी आतां फॅक्टरीक आसल्यार तांचो टायप आसाची टायप 1 टायप 2 टायप 3 तशी सुपर मार्केट रिटेलाक प्रत्येक तांणी ट्रेनिंग दिताची सो त्या ट्रेनिंग तुमी
तुमगेले एक तुम कोण पार्टनर उरताले कोणा तुमगे चेडवांक तुम ट्रेनिंग दिवन ते सर्टिफिकेट तुमगे घेवका पडटा. ओके, ते सर्टिफिकेट असल्यार मात्र तुमगे लायसन्स रिन्यू जावचो दितस. नावे लायसन्स रिन्यूवल दिना कोणाक मॅन्युफॅक्चरिंगाक मात्र, बट सुपर मार्केट्स ट्रेड रिटेलांक इश्यू पडना, बट मॅन्युफॅक्चरिंग फास्टॅग सर्टिफिकेट कंपल्सरी. ओके, नेक्स्ट ती फास्टॅग सर्टिफिकेट पुरो घालून जाल्या नंतर तुमकां पेमेंट्स विचारता. पेमेंट्स रजिस्ट्रेशनाक फीज ऑलमोस्ट 100 रुपीज उरतले. स्टेट लायसन्साक अप टू 5000 आसा, सेंट्रल लायसन्साक अप टू 7500 पर इयर फीज आमी भरका पडटा. ओके, एक पण लायसन्स जनरेट जाल्या नंतर तत्काळ लायसन्स जाल्यार विथीन डे मेळटा. तुमकां सेंट्रल लायसन्स स्टेट लायसन्स जाल्यार अप टू 15 to 30 days भितर तुमकां लायसन्स जनरेट जाता. सो लायसन्स 14 डिजीट उरता. फर्स्ट डिजीट पळया वन जो फर्स्ट डिजीट आसा, लायसन्स म्हळ्यार 2 येता, रजिस्ट्रेशन म्हळ्यार 1 येता. नेक्स्ट स्टेट, इयर ऑफ द इश्यूड, नेक्स्ट डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक कोड आसा आनी आमगेले रजिस्ट्रेशन नंबर. सो 14 डिजीट कोड. सो आमी हें लायसन्स वयकिना रजिस्टर्ड की लायसन्स होल्डर आमी हांगा चेक करचें येता. ओके, एक पण लायसन्स जाल्या नंतर मस्त आमी विसरताचें हें कशें म्हळ्यार लायसन्स डिस्प्ले करनाची. सो तुम लायसन्स प्रिंट आउट काडका, तुमगेले प्रिमायस भितर तुमी लायसन्सस डिस्प्ले करका. तशीच एक 6 months बॅक आनी एक नोटिफिकेशन येता. प्रत्येक इनवॉयससारी तुम्ही फूड सेफ्टी लायसन्स तुम्ही डिस्प्ले करका पडटा. तुम्ही आता इनवॉयसस करताची तान तुम्ही कंपल्सरी मॅन्डेटरी तुमगेले सेलर कोण उरता FSSI लायसन्स डिस्प्ले करका उरता. ओके, नेक्स्ट आमके येवचे एन्युअल रिटर्न्स. पळया, पहिले FSSI लायसन्सान पॅन लिंक नाशिल्ले, आतां पॅन लिंक केले त्यांनी आनी एन्युअल रिटर्न्स विचारता आसता. म्हळ्यार एवरी इयर तुम्ही कसं प्रोडक्शन करता आसाची ताजी तुम्ही ऑन एन एवरेज डिटेल्स दिवका. म्हळ्यार आतां एग्जाम्पल आमी पीठ आमी फ्लावर मॅन्युफॅक्चर करता जाल्यार ऑन एन एवरेज आमी एक वर्सान कितलो फ्लावर मॅन्युफॅक्चर केले ताजी एवरेज सेलिंग रेट इन kg क्वॉन्टिटीज आमी डिस्प्ले करून ते आमी एन्युअल रिटर्न्स फिल करका पडटा. नेक्स्ट 6 months लॅब टेस्टिंग रिपोर्ट येता. प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरान तागेले प्रोडक्ट्स आसा NABL लॅबोरेटरी नावे FSSI सर्टिफायड लॅबोरेटरींतू ताणें 6 म्हयने एक पर्यंत तागेले प्रोडक्ट्स टेस्ट करका आनी ते सर्टिफिकेट्स आसा पळया वेबसायटार अपलोड करका. ओके, नेक्स्ट पेस्ट मॅनेजमेंट रेकॉर्ड्स. दीस इज द म्हळ्यार लिस्ट इम्पॉर्टन्स दिताची. फूड इन्स्पेक्टर पयले फस्ट विचारता पेस्ट मॅनेजमेंट रेकॉर्ड. आमगेले पेस्ट मॅनेजमेंट रेकॉर्ड उरना आनी दंड घालून वता. पेस्ट मॅनेजमेंट रेकॉर्ड म्हळ्यार आतां तुमकां इंदोर येता नावे वी विल्स उरताची कशी तुम्ही मॅनेज करता आसाची. सो युजली हें कसं करता म्हळ्यार थर्ड पार्टीक दिताची. पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया आसा तांगेले प्लॅन्स उरता, ताका तुमी एक सबस्क्रिप्शन घेतल्यार प्रती एक वाराक की 2 वराक पण येवन घेवन तुमगेले फॅक्टरीन पेस्ट मॅनेजमेंट करताची. ताजी रिपोर्ट तांणी तुमगेले प्रिमायसर जाताची. ते रेकॉर्ड्स तुमी दाखयले म्हळ्यार तुमी कंप्लायन्सी मेंटेन जाता. ओके, नेक्स्ट अनेक एक म्हयन्या मागशी तर अनेक नोटिफिकेशन हाडले. जो मॅन्युफॅक्चरर आसा डेली प्रोडक्शन रेकॉर्ड मेंटेन करका अप टू 1 year विथ रॉ मटेरियल युटिलायझेशन. तुम्ही रॉ मटेरियल खंयच्यान प्रोक्यूर केले ते रॉ मटेरियल तुम्ही कशी युटिलायज करताची ताजी सेपरेट रेकॉर्ड प्लस डेली प्रोडक्शन रेकॉर्ड्स तुम्ही फूड सेफ्टी ऑफिसरांक तांकां दाखय म्हळ्यार आमगेले रेकॉर्ड्स रेडी उरका. ओके, आनी आतां पळया एक थंय एक आयचे वर्कशॉपाक रिलेटेड 2023 एक नोटिफिकेशन आयलें. वुमेन ऑन्टरप्रोनर्साक FSSI लायसन्स कसं जाता 1:1 रेशियो ट्रीट करून न्हू वुमेन ऑन्टरप्रोनर्साक लायसन्स बेगीत आनी प्रोसेस करता आसाची फ्रॉम द इयर 2023. ओके, नेक्स्ट एक स्कोरिंग मॅट्रिक्स दिला हांवें. एक फूड इन्स्पेक्टर तुमगेले प्रिमायसस आयल्यार तागेले एक चेकलिस्ट उरता. एक मॅन्युफॅक्चरींग फॅक्टरी घेतल्यार तुमी तागेले चेकलिस्ट अशी उरता की म्हळ्यार तागेले फ्लोर कशी आसा, तागेले वॉल्स कशी आसा, तागेले वॉश बेसिन एरिया कशी आसा, तो रॉ मटेरियल कशें दवरता, फिनिश प्रोडक्ट खंय दवरता. सो ताजे प्रकार तागेले एक स्कोरिंग मॅट्रिक्स आसा. तो स्कोरिंग मॅट्रिक्सा प्रकार तो स्कोर दिता वता. सो 90% एबोव असल्यार तुमी पार जाले आनी अप टू 2 years वरेक तुमकां आनी कसं ऑडिट येना. बट इम्प्रुवमेंट आयल्यार बिलो 50 to 70% आयल्यार तुमकां इम्प्रुवमेंट नोटीस दिता की हे एरियाक तुमी इम्प्रूव करका, तुमगेले गोडाउन्स तुमी नीट जावन मेंटेन करका, नावे तुमगेले प्रोडक्शन तुमी इक्विपमेंट चेंज करका. सो ते तुमी इम्प्रुवमेंट विथीन अ पिरियड सांगता ताजे प्रकार तुमी चेंजेस करून ताका आनी येवपाक पडटा. आनी तुमी 50% बिलो आयल्यार तुमगे लायसन्स सस्पेंड करचे ताका कंप्लीट रायट्स उरता. ओके, रिन्युवलांत एक विशय सांगता. पयलीं कशी आशिल्ली की म्हळ्यार लायसन्स एवरी इयर रिन्यू करपा पडटा आशिल्ली. इन केस तुमी लायसन्स रिन्यू केलें ना जाल्यार तुमगे लायसन्स सस्पेंड जाता आशिल्लें. सो सस्पेंड जाल्यार कशें जाता म्हळ्यार विथीन अ टायम फ्रेम तुमी रिन्यू केलें ना जाल्यार ते लायसन्स एक्सपायर जाता. सो तुमी आनी येवपास नवो लायसन्स एप्लाय करपा पडटा. ते नंबर चेंज जाता. तुमगेली इन्वेस्टमेंट पॅकिंगार तुमी ऑलरेडी लायसन्स नंबर बरयल्लो उरता आनी येवपास तुमी रिइन्वेस्ट करपा पडटा. सो हें मस्त प्रॉब्लम जाली. ताका गव्हर्मेंटान पयर सद्याची परपच्युअल वॅलिडिटी म्हळ्यार लायसन्स नंबर कसो आसा अनलेस अनटील इट्स सरेंडर्ड ऑर सस्पेंडेड
ती लायसन्सेस वॅलिड उरता. सो बट तुम्ही ॲन्युअल रिन्युअल करका नावे ॲन्युअल रिन्यू करका अनलेस गव्हर्मेंट ऑफिसर ते सस्पेंड करता ना सरेंडर करताची तितलो तुमकां लायसन्सेस वॅलिड उरता. ओके. नेक्स्ट पळय आपण आतां फर्स्ट पिलर आमी शिकले फूड सेफ्टी लायसन्स कशें अप्लाय करचें म्हण घेवन हें एक लेबल पडेगा इंडिया म्हण हो मिस्टर रेवंत म्हण घेवन हाण एक कंटेंट क्रिएटर हो काही ना हाण रील करची आयटम ओपन करचे आनी ताजे म्हापशी कसो कंटेंट्स आसा म्हूण रील करचें हाणें इतलें छान स्टार्ट केल्लें. हें मस्त वायरल जालें हागेले तुमी खंयी तुमी इंस्टाग्रामार ट्विटरार पळया तुमकां मेळटा. ईच प्रोडक्ट फास्ट मुवींग कंज्युमर प्रोडक्ट तो काडटा आनी म्हापशीत लेबल वाचता हांवें त्या एक प्रोडक्टान कसो कसो कंटेंट्स आसा म्हण घेवन तो तुमकां एक एक्सप्लेन करचें ट्राय करता. सो हागेले रीच अशी हलकी म्हळ्यार जागो ग्राहक जागो म्हण आमकां गोत आसा ऑलमोस्ट पुरा ॲड्स येता. ताजे नंतर ऑर्गेनीक जावंक घेवन एक मुवमेंट मस्त एक वायरल जाली ही. आमी हाणें एक हागेले रील आसा बोर्मिटा रिलेटेड ताणें एक बोर्मिटा रिलेटेड ताणें एक रील करता तो अशी एफेक्ट येल की म्हळ्यार आमी बोर्मिटा कावंटर सुपर मार्केटान विकताची 2 to 3 months आसा पळय आमगेले एंटायर बोर्मिटा सेल्स गेली. सो तांकां शुगर कंटेंट रिलेटेड ताणें एक रील केल्लें. सो अपास कंपनीन नवीन फॉर्मुला करून घेवन नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करता पळय म्हळ्यार अवेरनेस कसो आसा पळया आतां लोक मस्त अवेरनेस रीच येता आनी एक प्रोडक्टा बघतानी गुड प्रोडक्ट आसा की ना हांवें ताजेर आमकां हेल्थ बेनिफीट कसो आसा म्हण घेवन तांणी दे वॉन्ट टू नो. सो हें आमी अवेरनेस क्रिएट जाता आसा. एग्जाम्पल तुमकां आतां चक्की फ्रेश हाडटा म्हळें हांवें 100% रियल कोकोनट वॉटर म्हळें हांवें एनर्जी ड्रिंक्स म्हूण आयलें. आतां पळय चक्की फ्रेश हाडटा फ्रेश म्हळ्यार कन्सेप्ट कशी आत्तां आमी केल्यार मात्र तें फ्रेश उरता. तुमी हाण घेवन ते पॅक करून घेवन 3 म्हयने वॅलिडिटी दिली म्हळ्यार ती फ्रेश म्हणच ताका. सो असल आमी एडवर्टायजमेंट आसा पळय आतां पॅकेटार आमी घालता चक्की फ्रेश हाडटा 100% रियल कोकोनट वॉटर तुमकां ब्रँड्स पुरा मेळटा. आतां तुमगेले टॉलर स्ट्रॉंगर लॉंगर म्हण हॉर्लिक्साचें आसा स्टोरी आयला तुमकां 100% रियल कोकोनट वॉटर येता. केन्ना 100% रियल येता तुमी बॉन्ड कट करून घेवन डायरेक्ट बाटलीन घाल्यार मात्र 100% जेलती. तुमी पल्प हाण घेवन ताका उदक मिक्स करून घाल्यार 100% जायना. सो असल मिसलिडींग ॲड्स आसा पळय मस्त चालू आसा. बट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांणी क्रॅक करता आसाची रिसंटली जावन एनर्जी ड्रिंक्स प्रत्येक चेडूं पिल्लो उरतलो स्टिंग म्हण घेवन स्टिंग रेड बुल एनर्जी ड्रिंक्स म्हणून प्रत्येक पॅकेटार मेळटा. बट गव्हर्मेंटा प्रकार एनर्जी ड्रिंक्स म्हण स्टँडर्ड ना. सो ते तुमी वर्ड यूज करचे ना. बट पुरा कंपनीज व्हड कंपनीज प्रत्येक कंपनीज एनर्जी ड्रिंक्स म्हणून घालता आसाची ओनली स्टँडर्ड कसल्याक आसा म्हळ्यार कॅफिनेटेड कार्बोनेटेड बेवरेजेसाक मात्र स्टँडर्ड आसा. सो तुमकां तशी मेन्शन करपा पडटा. बट एनर्जी ड्रिंक्स म्हणून तुमी क्लीन खंय घालचें ना. So understanding what you are buying empowers you to make safer, healthier and more informed food choices. म्हण हाणें एक सोशल कंटेंट क्रिएटरान सो हें जबाबदारी घेवन घेवन ताणें शुगर बोर्ड म्हणून एक कन्सेप्ट काडलें. शाळें वचूंक घेवन तो चेडवाना अनअडल्ट्रेटेड फूड्स खावचे ना ताजे एक मॅगी पॅकेट घेया ना चॉकलेट्स घेया ताणें तो कसो इनसायड कसो उरता म्हणून ताणें एक अवेरनेस क्रिएट करता आसता. सो मस्त एप्रिशिएबल हें विशय एक्चुअली गव्हर्मेंटान करता आशिल्लें बट एक कंटेंट क्रिएटर जावन घेवन तो एक स्टार्ट केला ताणें. ओके. सो नेक्स्ट स्लायड. नेक्स्ट आतां एक तुमी पॅकींग डिझायन करता जाल्यार लेबलिंग मॅन्डेट्स म्हणटाची खंयचें एक तुमी पॅकेट घेया. पॅकेट घेतल्यार फ्रंट ऑफ पॅक द फ्रंट फेसिंग कसो उरता पळया फ्रंट फेसिंगाक आमी फ्रंट ऑफ पॅक म्हणटाची. सो थंय फ्रंट ऑफ पॅकान तो क्लियर कट जावंक घेवन तुमगेले नेम उरका पडटा प्रोडक्ट नेम आनी ताजी कॅटेगरी. लँग्वेज पळय इंग्लीश ऑर हिंदीन कंपल्सरी उरका इंग्लीश ऑर हिंदी. बट एनी अदर लँग्वेजीस तुमी ॲड करीत बट कंपल्सरी एक इंग्लीश ऑर हिंदी उरूका पडटा. हांवें तुवें मस्त मिस करताची. ओके. नेक्स्ट पळया लिस्ट ऑफ इनग्रिडियंट्स. एक प्रोडक्टान तूं एक प्रोडक्टान कसो कसो इनग्रिडियंट्स आसा म्हण तुमी मेन्शन करपा पडटा आनी मेन्शन केल्ले इन द डिक्रिजींग ऑर्डर. आतां तुमी एक ज्युसा बाटली घेया तुमकां फस्ट प्रोडक्ट मेळचें वॉटर म्हळ्यार मेजर ते बाटली भितर कसो आसा म्हळ्यार उदक. ओके. नेक्स्ट कसो येता युजली जावन शुगर. ओके. नेक्स्ट कसो येता फ्रूट पल्प पण ताणें डिस्प्ले करचें 100% रियल कोकोनट वॉटर म्हण घेवन बट ताणें मॅक्झिमम जें उरता पळय उदक उरता. नेक्स्ट आतां गेलें शुगर उरता हें ताणें सांगनाचें बट सांगतना क्लेम करता आसतना एग्जाम्पल तुमकां लिची ज्यूस म्हळ्यार लिची तुमी प्युअर लिची ज्यूस करून ज्यूस करचें ना. तो कसो करता एप्पल कॉन्सन्ट्रेट हाडटा ताका लिची 2 पीस उडयता लिची फ्लेवर घालता लिची कलर घालता लिची ज्यूस म्हणटा. सो हे इनग्रिडियंट्स तुमी लिस्ट पळयल्यार आसा पळया तुमकां एक क्लियर कट आयडिया मेळटा की हें प्रोडक्ट कसल्यान केला म्हणून आनी ते डिस्प्ले करता आमी इन द डिक्रिजींग ऑर्डर म्हळ्यार फर्स्ट आयटम मॅक्झिमम कसो उरता वॉटर नेक्स्ट तुमगेले शुगर नेक्स्ट तुमगेले फ्रूट पल्प नेक्स्ट कलर
एडिटिव्स. ओके, तुम खंयचे एक आयटमाक एडिटिव्स घालचे असल्यार एडिटिव्स म्हळ्यार तुमगेले शेल्फ लायफ एक्सटेंड करच्याक तुमी शेल्फ लायफ एक्सटेंड करच्याक तुमी एडिटिव्स घालिता, कलर्स घालिता आनी तुमी स्वीटनर्स घालिता. सो तुम खंयचे एडिटिव्स घालचे असल्यार ते तुमी डिक्लरेशन दिवका पडटा पॅकेटारी. ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन इन किलो कॅलरी बेसीस पर 100 ग्राम ते प्रत्येक प्रोडक्टाक स्टँडर्ड आसा ताजे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दिवका पडटा. बट हांगे एक डिविएशन आसा. इन केस तुमगेले प्रोडक्ट आतां दाळी, रायस, टी पावडराक हांणी गव्हर्मेंटान कसं म्हळ्यार न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दिवीत ना दिवीत हाजो एक तांणी दिल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार ते मिनिमली प्रोसेस्ड ती आमी प्रोसेसिंग कसं नाही करनाची, हाडताची तशी पॅक करून विकता. तसले प्रोडक्ट्साक कसं पळय न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन मॅन्डेटरी ना. बाकी खंयचेय तुमी प्रोसेस्ड फूड करचे असल्यार तुमी तुमगेलो प्रोडक्ट कसो आसा तुमी एक सर्टिफायड लॅबा पेटोवका. ताजे पॅरामिटर्स उरतात. सांबार पावडराक थोडे पॅरामिटर्स आसाची, पिकल्साक पॅरामिटर्स आसाची. सो ते पुरो तुमी न्यूट्रिशनल सर्टिफिकेट घेवंक न्हू ते तुमी तुमगेलो प्रोडक्टा मातशी डिस्प्ले करपा पडटा. ओके, नेक्स्ट डिक्लरेशन ऑफ वेज ऑर नॉन वेज. हे म्हळ्यार आमगेले इंडियान तो इंडियाक तरी वेज आनी नॉन वेज आशिल्ल्याक ते फस्ट तुमकां दिसता ब्रावन कलर ते नॉन वेज आनी ग्रीन कलर आसता वेज. ओके, नेक्स्ट नेम आनी एड्रेस ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर. एक प्रोडक्टा मागशी मॅन्युफॅक्चरर कोण एक पण कशी येता म्हळ्यार मॅन्युफॅक्चरर दुसरो उरता, ओनर दुसरो उरता. दोना लोकांक तुमी नाम मेन्शन करपा पडटाची, तांगेले सबसेपरेट लायसन्स तुमी मेन्शन करपा पडटाची, प्लस तांगेले कॉन्टॅक्ट डिटेल्स. मस्त लोक आतां खंयचे होम प्रोडक्ट पळय ताचे फोन नंबर उरना, फाल्यां कसं कंप्लेंट जाल्यार कोणा अप्रोच करची. मेल आय डी तुमगेले मेल आय डी आनी फोन नंबर तुमी ताजे प्रोडक्टा मातशें मेन्शन करपा पडटा. ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्प्ले पॅनल. हें एक हार्ट म्हणीत एक प्रोडक्टाचे. प्रिंसिपल डिस्प्ले पॅनलाक पुराक स्टँडर्ड्स आसा. तुमी FSS स्टँडर्ड्स तुमी ओपन करून पळयल्यार एक पॅकेटाचे कितलो पर्संटेज ऑफ एरिया प्रिंसिपल डिस्प्ले पॅनल उरका, नावे तुमी फॉन्ट सायज केल्यार कितले ते फॉन्ट सायज उरका, तुमी ग्रीन कलर घालचे असल्यार ते कितले सायज उरका. प्रत्येकाक स्टँडर्ड्स आसाची. युजली हें कशें म्हळ्यार तुमी एक प्रायवेट कंपनी अप्रोच येता ज्यो मॅन्युफॅक्चर करता फिल्म्स, तांकां हें पुरो गुर्त उरता. बट एज अ बिजनस ओनर हे आमकां पुरो विशय गुर्त उरका म्हणल्यार हांव तुमगेल्यार सांगता आसा. नेक्स्ट युनिट सेल प्रायस. हें एक नवीन रूल हाडलें. कशी म्हळ्यार पयलीं स्टँडर्ड वेट्स एक्स आशिल्ली, 1 kg अर्द kg पॅकेट मात्र तशिल्ले खंयचे प्रोडक्ट कडेक ते रूल थोडे ते रिलॅक्स केले. रिलॅक्स केल्या नंतर तुमकां 180 ग्राम आयले, नवे 240 ग्राम आयले. सो स्टँडर्ड वेट्स येना. तेन्ना गव्हर्मेंटान कसं केलें म्हळ्यार पर ग्राम ऑर पर ml बेसीस तुमी तुमगेले MRP डिक्लेअर करपा पडटा. इन केस तें USP ना म्हळ्यार तुमकां लिगल एक नोटीस येवचे चान्स आसा. ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर यूज. तुमी प्रोसेस्ड फुडाक इंस्ट्रक्शन्स फॉर यूज दिवपा पडटा. आनी इम्पोर्टेड फूड तुमी विकताच म्हळ्यार कंट्री ऑफ ऑरिजीन तुमी कंपल्सरी मेन्शन करपा पडटा. ओके, नेक्स्ट लोगो पळय तुमकां एक्स मार्क म्हणून दिसता आसा. ही लोगो कसो सांगता म्हळ्यार फूड आयटम्स वीच आर नॉन एडिबल. एग्जाम्पल तुमी आतां पुजा घी म्हणून म्हणटा तुमकां सायकल ब्रँडाचे, नावे तुमकां हेअर ऑयल मेळटा, दोज आर नॉट एडिबल. सो कंपल्सरी ते बॉटला मागशी तुमकां एक एक्स मार्क दिसता. ओके, नेक्स्ट येवचे फोर्टिफायड. कन्नडान आमी सारवर्धने म्हणटाची. आमकां गोत आशिल्ले प्रोडक्ट म्हळ्यार एक सॉल्ट आयोडीन युक्त. आतां नवनवीन प्रोडक्ट्स येता ताची ऑयल येता आसा, रायस ब्रॅन ऑयल विथ विटामीन A, विटामीन B12, विटामीन 9 फोर्टिफायड. नेक्स्ट तुमकां 8 येता आसा, आशिर्वाद लोकांले फोर्टिफायड 8 येता आसा. सो फोर्टिफिकेशन म्हळ्यार आमगेले देश इट्स न्यूट्रिशन डेफिशियंट. तुमी पळयलें उरतलें आमकां फॉरेना कंपेर केल्यार आमी पुरो 5 फीट 5.5 फिटाचेची. सो आमकां आयरन डेफिशियन्सी मस्त म्हूण डेफिशियन्सी आसाची. सो ते आमी गव्हर्मेंटान ते म्हणलें अवेरनेस क्रिएट करता. ते एक जबाबदार तांगेले. सो तांणी फूड फोर्टिफिकेशन स्किम्स सोडला. ताका मस्त सबसिडी दिता आसाची. मस्त कंपनीज तांकां एलिजिबल जाला. नेक्स्ट तुमकां येवचे जैवीक भारत लोगो म्हणून घेवन आतांचे हॉट टॉपीक ऑर्गेनीक फूड, ब्रावन शुगर, ब्रावन एग्स. सो प्रत्येक त्या पॅकेटा मागशें तुमकां जैवीक भारत लोगो दिसता तुमकां. अनलेस अनटील ते जैवीक भारत लोगो दिसना तुमी ते ऑर्गेनीक प्रोडक्ट म्हणचे ना तुमकां. सो हे तुमी खंयचे प्रोडक्ट घेतसनाच पळया जैवीक भारत म्हणल्यार एक बॉडी आसा, थंय तुमी वचून न्हू एप्लाय करता. ताका तेजी प्रोसिजर आसाची. ते सर्टिफायड दिले नंतर मात्र तुमगेलो प्रोडक्ट ऑर्गेनीक जाता. नेक्स्ट टॉपीक वी म्हूण आसा वीगन. आतां खंयची वेबसायट पळयल्यार वीगन सप्लिमेंट्स, वीगन फेस क्रीम, प्रोटीन पावडर वीगन म्हणले स्टँडर्ड्स ना आजी वरक वीगन स्टँडर्ड्स ना. ज्यो आसा पळय इट्स एवरीथींग मार्केटिंग गिमिक. सो बट गव्हर्मेंट हॅज टेकन इट अप फ्रॉम जुलै 1, 2027 वीगन म्हणल्यार स्टँडर्ड्स जाता तशी. सो प्रति एक वीगन म्हणल्यार क्लेम केले प्रोडक्ट्स आसा पळय हे आनी सर्टिफायड घेवपा पडटा. ओके, सो नेक्स्ट स्लायड. हें आमगेलें एक प्रोडक्ट चकली फ्लोर म्हणून घेवन आमी चवथीक मात्र हें एक रेडी करताची.
आमगेले एक आमगेले कंपनीचे प्रोडक्ट पळय फ्रंट ऑफ पॅक तुमकां दिसता फ्रंट ऑफ पॅकान प्रोडक्ट नेम पळय क्लियरली मेन्शन्ड ओके नेक्स्ट तुमकां क्वॉन्टिटी नेट वेट क्वॉन्टिटी आसा तुमकां सो क्लियरली मेन्शन्ड आसा वेज लोग पळया वेज लोगो दिसता नेक्स्ट पळय इन्ग्रिडियंट्स लिस्ट तुमकां दिसता तशीच इंस्ट्रक्शन्स फॉर यूज कशी तुमी रेडी करीत हें रेडी टू मिक्स आहे प्रोडक्ट नेक्स्ट एलर्जन इन्फॉर्मेशन हेंवूय तुमकां दिवका पडटा न्यूट्रिशनल डेटा मॅन्युफॅक्चरींग डिटेल्स आणि FSSL लोगो आणि नंबर 14 डिजिट नंबर तुम्ही मेन्शन करका तशीची पॅकेजिंग मटेरियल म्हळ्यार तुमगेले प्रोडक्ट खंयचे नमून पॅकेजिंग मटेरियल यूज केला लॅमिनेट्स की PP की PE की हाजेवय तुम्ही डिक्लरेशन दिवका पडटा प्रिन्सिपल डिस्प्ले पॅनल पळय तुमकां नेट वेट म्हणटा पॅकेजिंग डेट एक्सपायरी डेट बॅच नंबर MRP आणि युनिट सेल प्राइस ओके सो इतले हें तुम्ही मॅन्डेटरी एक तुमगेले प्रोडक्ट डेवलप करतना इतले पॉयंट तुम्ही लक्ष दवरून घेवन तुम्ही प्रोडक्ट डेवलप करका आणि दीस आर द मॅन्डेटरी थिंग्स ओके जालें लास्ट स्लायड सो एक तुमगेले पुरा लोकल रिक्वेस्ट आमी पुरा वेळार सुरू करचे लाभा खातीर वचसा बट आमगेले जबाबदार आसा पळय आमी सेफ फूड आनी क्लीन फूड दिवचे आमगेले जबाबदार आमी केन्ना विसरचे ना तशीची जाले तितले अडल्टरेटेड फूड्स आनी हायली प्रोसेस्ड फूड आमी खावचे बंद करका आमगेले चेडवांक हे हॅबिट्स चुकोवका म्हूण सांगताचे आज म्हाका हें पोडियम मारी ऑपॉर्च्युनिटी दिली नंदू म्हाका थँक्यू म्हणटा मागील 2 उतरां समाप्त करता थँक्यू तुम्ही नमस्कार तुम्ही न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू ಬಗ್ಗೆ सांगले म्हळ्यार हांव आतां बेबी फूड प्रोडक्ट्स पुरो करता आसता तातूंत मिक्स पुरो मागीर ताजी रॉ मटेरियल आमी ग्रो करचे ओके ऑर्गेनिकली म्हळ्यार आमी फार्मींगय करता आसता हां ओके आतां बनाना पावडर म्हणलें बूद बनाना वय ताजे रॉ मटेरियल आमगेले अंत आसा ओके ಏಳು आमगेले अंत आसा ओके ताका कसं जावका ते मिरे आमगेले अंत आसा ओके तशी ते तुम्ही न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू घालकावे ताका वय घालका पडटा ताका स्टँडर्ड्स बनानाची घालकावे नाही तुम्ही एंड प्रोडक्टाची न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू घालका पडटा जो तुम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता पळय ताजी तुमी न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू घालका पडटा इवन हांव आतां दुदी ताजेय पावडर करता हां आसा ओके तशी मोरिंगा लिव्ज ताजी करता आसा ओके ताका पुरा न्यूट्रिशनल वय व्हॅल्यू घालका पडटा तुमी लॅबाक पेटोवका त्या पडटा लॅबाक वय वय ओके आपल्या प्रोसेसिंग नाशिल्ली मिनिमली प्रोसेस्ड फूडाक जेवका म्हणून ना बट एक पण तुम्ही प्रोसेस करताच म्हणून कंपल्सरी तुम्ही न्यूट्रिशनल डेटा दिवूका जावूक जावका ओके ते तुम्ही लॅबा पेटोवका NABL सर्टिफाईड लॅब आणि तक्वय स्टँडर्ड मोरिंगा पावडराक स्टँडर्ड्स उरता रेफर करता तुम्ही त्या कसं जावं तितलं मात्र तुम्ही कोर घेऊन ते डिस्प्ले केलं जालें ओके ओके थँक्स येस सांगा उदका टेस्ट करका म्हणलं हां उदक टेस्ट करका म्हणलं ते खंय करका म्हळ्यार आमी नॉनवेज करता वय ताका आमी उदक तापयताची मिठा उदक वय करून वय तशी आतां आमी खंयचे उदक टेस्टा दिवका खंय दिवका नाही तुमगेले तुम जो यूज करता पळय यूजाक उदक तुम मंगळूरांत मस्त लॅबोरेटरी आसाची हां. सो तुम ते लॅबोरेटरी पेटोवका थंय मायक्रोबायोलॉजिकल डेटा विचारता तांणी आनी केमिकल डेटा दोन्ना तुमकां पॅरामिटर्स आसा तुमी स्टँडर्ड्स रेफर करता तुमकां पॅरामिटर मेळटा सो ते तुमकां सांगता हे टेस्ट करून म्हाका तुमी दिवका म्हण घेवन न्ही ते खंयचे उदक टेस्टा दिवका आमी केदार मिठा उदक टेस्ट वय तुम्ही जो यूज करता पळय ते तुमी दिवका पडटा हां. यूज कर जो आतां खंयचे फुडाक कॉन्टॅक्ट येता पळय उदक ते तुमी टेस्टिंगा पेटोवका पडटा हां. म्हळ्यार एक तुमगेले आयटम टेस्ट तुमी करताची सेकंड तुम उदक यूज करता म्हळ्यार सेपरेट तुमगेले उदकाचे टेस्टिंग रिपोर्ट्स तुमगेले उरूका हां सुका हां 2 टेस्ट एक तुमगेले एंड प्रोडक्ट टेस्टा पेटयता तुमी सेकंड उदकाचे रिपोर्ट दोन्ना तुमी रेडी उरका तुमगेली ಎದ್ದೊಳ್ತಾಯಿ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಬದ್ದಲ ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ದಿಲ್ಲಲೆ ಪವನ್ ಪೈ ಹಂಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣಿ ಹನಿ ಆದಿಸ್ತಿಕಾ ದೇವನ್ ಮಾನ್ಕೋರ್ಕ